वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? वेलकम माय युट्यूब चॅनल. जस्ट एक राऊंडा गेला बाहेर. आम्ही घरापासून बाहेर येलो. म्हटलं एक बेस्ट एक बाहेर राऊंडा घेऊया. आणि आईच सांगू तुमका दोन दीस झाले पाऊस, अजिबात पाऊस ना. ओके सो आणि खूप लोक असे बाहेर सरला आहेत. आणि तोड्डा बी तेवटेंनी जावपाक जागो ना रस्त्यार. मी इतके लोक तिसरे येयला. तो म्हटले मातशे बाहेर सरया म्हटले. आणि ऋतिक आता बरो हा. तो म्हटले राऊंडा घेऊया. तो कानान सगळे कापूस घालून हाडला तेका न्हू ऋत्विक. सो हांगा दाखयता तुमकां उदीक कितलें भरला ते. बरे व्यू हा. फिशींग करपाक केन्ना येवया? लोक सगळे फिशींग लोक सगळे नुस्तें काडून व्हरतले. आमकां काय मेळचें ना. म्हाका नुस्तें काडून येवपाकूच टेंशन. फिशींग मेळा बरें आहा नाल्यार मागीर जालें फुकट. ओके सो दाखयता तुमकां उदीक बी खूब भरला. जस्ट एक व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. नाचलेले व्लॉग स्टार्ट करपाचे बेश्टे भायर येयल्ले आमी. म्हटलें की चल व्लॉग स्टार्ट करुया. ओके दाखयता तुमकां उदीक भरला हांगासर. इफ तो पावसाच्या मागीर बी येयलें न्ही अशें उदीक चड नासता. सो आतां पावसान न्ही पळय कितलें उदीक भरला पळय. सामकें बरें दिसता. सामकें बरें दिसता अशें ना. आनी तुमी पळोवंक शकता न्ही स्ट्रेट गाडयो बीन कितले रावला पळय. लोक येता बसचे काय बसता हांगासर. आनी हेवटेन ऋतिक आसा. न्हिदनाका गाडयेन. म्हणजे आमचो नेबर फुडें रावता. कॉल म्हणजे ताणें मॅसेज केल्ले सांगता ताका मेळा खंय. तो फिशींग करपाक येयल्लो आयज. सांगता ताका खूब मेळा खंय. सो सांगता खाता काय म्हणपा लागलो. आमी सांगता खायना. केन्ना खावंक ना आमी सांगता. सो दीस खावन पळोवंक जाय न्हू ना. केन्ना खावंक ना. सो आमी म्हटलें नाका म्हटलें आमकां. केन्ना खावंक ना न्ही ताका लागून. इफ खाल्यार बीन घेवपाक काय ना. सांगता सोडून मागीर दुसरें कितें हाडून दी घेता हांव. सांगता केन्ना खावंक ना. सो आतां सांगता चड मेळटा. तो आयज येयला तो काडपाक. खंय गेल्लो तो? येयलोच तुमी हांगाच येयलो तो काडपाक. 4 का 4:30 ताणें मॅसेज केल्ले आतां आपूण सांगता काडूंक येयला म्हणून. बरी दिसता. निलेश तो निलेश. सो हांगा ऑन कर. सो हांगासर चिल्ल पार्टी येयला एन्जॉय करपाक. हें आसा पौर्णिमा. पयलीं आतां तुमकां खबर आहा न्ही हांव ट्युशन घेतालें. हे म्हाजे स्टुडंट. आनी तो एक निलेश नाका तेका निलेश मस्त अभ्यास करतालो. बरो मार खातालो म्हाजे कडसून. हे पळय पौर्णिमा ट्युशन येतालें माडे. आतां कितें करता तुका खबर ना. हे देश आसलेले ओंकारागेर येताले. देश ते ट्युशन येताले ना. ट्युशन येनाले ओंकारागेर येताले. आतां कितले व्हडले जाला. कितें म्हणटा आता माझी ट्युशन भुरगीं मेवळी खूब दिसांनी मेवळे. हांव चड व्हिडिओ काडूं ना कित्याक ती खूब वर्सांनी. हय चड व्हिडिओ काडूं ना. तुमी लसपा लागले. व्हिडिओ काडनाका म्हणपा लागले. बरी दिसले. आतां भुरगे सामके जाले हेचे शिकोवन कामाक लागला ते भुरगे. आतां बरें आहा. ओके चला मातशें बसला हांगासर टायम स्पेंड करता. बरो आयज एक पावस एक बरो ना. ऋतिक पळय हांगा. ऋतिका सगळे बंदोबस्त करून येयला. तोंड बिंग कान ते बरे आहा. ते मास्क तोंड कान सगळे धापता. तांकां पळयत ना तो. तेन्ना ते ट्युशना येताले पळय ऋतिक धाकटो आसलेलो. आनी तो हय फर्स्ट बर्थडे न्ही आमी म्हणजे मम्मीच्या घरा केल्ले तोड्डा. तेन्ना ट्युशनी भुरगीं इतले आसलेले माडे. पुरो आसलेच भुरगे पुरो. हय 30 का 25 का 30 आसलेले भुरगे. खूब भुरगे आसले ट्युशनाक. सो फर्स्ट बर्थडे ते तितलेच भुरगे पुरो आसलेले. आनी कोणा आपोवपाची गरज नासलेले. सो तेन्ना धाकटो आसलेलो. ओके चला मातशें बारा बसता मेळटा मागीर. सो आयज आसा नेक्स्ट डे. काल हांवें थंय व्लॉग केलेले भायर. जस्ट एक भायर रावंडाक गेलेली. मागीर आनी खंय वचूंक ना. थंयच बसली आमी घरा येयली. आमी आनी काय व्हिडिओ बीन काय करूंक ना. म्हटलें नेक्स्ट डे म्हणजे आयज कंटिन्यू करया म्हटलें. ओके ऋतिक गेला स्कुलान. खूब हॅप्पी आहा तो. गेला एकदां स्कुलान. 1 वीक तो स्कुलान वचूंक ना. एक्चुली जालें कितें एक सांगता तुमकां. मंडे लास्ट मंडे ताका फिवर आयिल्ले. मंडे ट्युजडे वेनसडे 3 दीस ताका कंटिन्यू ताप अशें मागीर उलटी बीन. मागीर थर्सडे तो बरो आसलेलो. ओके थर्सडे तो बरो जाल्लो. मागीर आमी चिंतलें की रडपाक लागलो. आपूण स्कुलान वयता आपूण बरो आसा. मागीर हांव ओके म्हटलें फ्रायडे आनी सॅटर्डे 2 दीस मेळटा वच म्हटलें स्कुलान. सो थर्सडे रातचे तेजे स्कुलांतल्यान एक मॅसेज येयलें की फ्रायडे म्हणजे सॅटर्डे स्कूल ना. ओके सॅटर्डे स्कूल ना कितें मिटींग आहा ताका लागून हॉलिडे दिलें हांकां. मागीर हांवें सांगलें ऋतिकाक. आई म्हणपा लागली एक दीस ताका आनी कित्याक धाडटा फ्रायडे. डायरेक्ट ताका मंडेच धाड म्हणजे रेस्ट घेवन ये. मागीर तो रडपाक लागलो. ना आपूण वयता म्हणपालो एक दीस. हांवें म्हणलें ना रे फाल्यां एक दीस वचनाका रे म्हटलें. ताका बेश्टें कितें सांगलें हांवें. फाल्यां हॉलिडे आहा म्हटलें 2 दीस वचनाका म्हटलें. मागीर आयकलो.
जालें मागीर ते फ्रायडे दिसाक भायर बसलोलो तो बाल्कनीन ओके पांय भायर घालून बसलेलो बरो दोनांक सुमार फ्रायडे तांकां स्कूल आसलेलें सॅटर्डे नासलेलें फ्रायडे तांकां स्कूल आसलेलें पण ताका सांगलेलें की फ्रायडे स्कूल ना म्हणून तो बसलेलो तेणेन दोनांक सुमार तो बसलो आनी दोनांक सुमार तेजें वॅन येता तेन्ना तें वॅन पयलें बाल्कनींतल्यान देंवलो हांव भितर व्हिडियो एडिटींग करतालें आमच्या त्या रुमान बसून हो रडत आयलो आनी म्हाका ताप्पा लागलो आपल्याक कित्याक धाडून तुवें स्कुलान आयज स्कूल आसा हांवें पयलां म्हजे फ्रेंड्स बीन आतां येयला म्हणपा लागला हांवें म्हटलें ना रे स्कूल आसा रे म्हटलें तूं बरो ना न्ही ताका लागून तुका रेस्ट म्हटलें एक दीस तुका बरें रेस्ट घे म्हटलें मागीर मंडेच्यान तुका स्कुला वच म्हटलें मागीर आयकत नालो रडून नाका जालें शेवट लास्टाक उगी रावलो मागीर म्हाका येयलो आनी म्हाका मारलो हेणें 2-3 असलो म्हणजे ताका स्कुलान वचूंकूच जाय ते वॅन तेणें पयलें न्ही तो आनी चाळवलो असो गेलो आयज ओके आनी 3 तारखेर तेजे एग्जाम आसा खूब स्टडीज बीन खूब आहा करता अशें कांय ना एकदम बसलो न्ही पण ताका लागीं न्ही हांव सपोज लागीं तेजे बसलें न्ही तो बरो अभ्यास करता सो फक्त हांव जाय इफ हांव किचनान काम करता ताका स्टडीज कर म्हटलें तो करचो ना बरोबर भितर येतलो किचनान येतलो म्हाका हें करतलो सो ताका लागीं घेवन बसचें पडटा तो बरो स्टडी करता सो आयज गेला पळय येतलो आतां मागीर ओके सो आतां आमचे सकाळीं प्लॅन आसलेलें पणजे वचपाचें चड जाय आसलेलें म्हाका लास्ट कोणें कमेंट केल्लें की प्लास्टिकाचे बावल बी हाडनाका सॅरामिकाचे बावल बीन घेवन यो सो ते सारकें प्लास्टीक बावल बी यूज करूंक जायना सो म्हटलें आयज पणजे न्ही ते 99 शॉप आहा ओके मार्केटान तो बरे अशे सॅरामिकाचे बावल बीन बरे मेळटा सो प्लॅन आसलें सकाळचें या म्हणून मागीर इश्यू कामां बिजी उरलो म्हटल्यार असं नाका म्हटलें आतां जेवून मागीर सांजचें वयता रितुका न्हीद घालता आनी वयता हांव ओके ताका आनी व्हरना ओके पावस येता वयता अशें 3-4 दीस जाले कंटिन्यू पावस ना ते एक बरें आहा ओके सो घरची सगळी कामां जाल्ली आसा टायम जाला 1 ओके व्हिडिओ एडिटींग करतालें अशें उरलेलें म्हाजें ताका लागून म्हटलें मातशें लेट व्लॉग स्टार्ट करया आनी आतां सगळें रांदून बी जाल्लें आसा सो काल आतां बंडल घेवन येयल्लो न्ही कोरिएंडर बंडल एक बंडल काल आमी एका थोडे वापरले मटणाक आनी थोडेशें दवरला की फाल्यां रितुका म्हाका सूप करूंक जाय मटन बोन सूप ओके आनी एक बंडल तशें उरता आनी आतां कोथमीर न्ही रोखडे पिड्ड्यार जाता सो बेश्टे पिड्ड्यार अशे पेक्षा त्यापेक्षा कोथमीर वडी तरी करून खालें न्ही बेस्ट जेवण वयता सो दाळ केला दाखयता तुमकां दाळ केला आनी बटाट्याची भाजी केला सो आतां हांव करता कोथंबीर वडी तुमकां दाखयता हांव मुद्दम तुमी आतां कोथंबीर मातशी सवाय आसा हाडात आनी करात 20 रुपया बरें मोठे बंडल मेळटा ओके आनी बरें जाता कोथंबीर वडी सेम लायक अळू वडी भशेनूच ओके खूब इजी आहा ते म्हणल्यार तुमकां शेअर करया म्हटल्यार फाटी हांवें शेअर केलेलें मागीर आतां न्यू लोक जॉयन जाला न्ही सो ताका लागून करया म्हटलें करताच न्ही हांव शूट करपाक कितें आहा ओके सो या आमी किचनान सगळें रेडी करून दवरला हांवें आनी कपडे घातलेले हांवें मशिनान जाले दिसता सुकोवंक जाय आतां टेंशन आमचें रोखडे सुकता कपडे आतां मातशें वत पडटा कंटिन्यू पावस ना न्ही आनी दाखयता तुमकां हेपळय कोथंबीर एक बंडल फक्त पानां घालपाचें ते डेट बीट घालप ना फक्त पानां घालपाचें बरें ताका वॉश करात आतां माती बीन खूब आसता 3-4 वेळांनी बरें ताका वॉश करून घेयात आनी चॉप बीन करपाची गरज ना डायरेक्ट करपाचें कित्याक मागीर आमी ते मिक्स केल्यानी मेदेशें जातलें मागीर तें आतां तुमकां हें खूब दिसता जेन्ना आमी बेसन बीन घालून मिक्स करतले पळय मेदेशें जातलें ओके तर करया आमी कोथंबीर वडी सो तातूंत घालता हांव 1 कप बेसन चण्याचें पीठ सो आतां घालता 1/4 कप रायस फ्लोर म्हणजे तांदळाचें पीठ सो हांगासर न्ही हांवें एक पेस्ट करून घेतला एक 4 हिरवी मिरसांगो घेतला आनी एक 5-6 लसूण घेतला मातशें ताका मिक्सरान वांटून घेतला ओके ते घालता सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो आनी थोडेशें जिरा घालता इफ तुमकां अक्का जिरा घालपा नाका जाल्यार तुमी जिरा पावडर घालूं शकता सो हांगासर न्ही हांव एक थोडेशें चड ना एक 1/4 टीस्पून जिरा घालता हांव सो आतां घालता एक 1 टीस्पून रेड चिली पावडर सो आतां घालता 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पावडर 1/2 टीस्पून गरम मसाला सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो तीळ म्हणजे सेसमी सीड तीळ चड घातला तर कांय प्रॉब्लेम ना बरें जाता खावपाक मीठ घालता एज पर द टेस्ट सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो टॅमरीन पल्प भिजत दवरलेलें हांवें ते घालता एक व्हडलो चमचो सो इतलेंच आनी कांय घालप ना सो एका बरें मिक्स करून घेयात आनी उदक भितर कांय ऍड करप ना इफ तुमकां दिसलें बायंडींग जायना जाल्यार इल्लेशें उदक घालात कळ्ळें पयलींच उदक घालनाकात पयलीं ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात
सो हे पळय मातशें बायंडींग जायना, सो उदी बी काय ॲड करूना हांवें, जस्ट न्ही आतां हांव हाफ कप न्ही आनी बेसन आनी ॲड करता. ओके, बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो हे पळयात जाल्लें आसा. आतां न्ही आमी एक रोल करून घेवया. ओके, रोल करून मागीर ताका आमी स्टीम करया. सो इल्ले अशें पोर्शन घेवन न्ही रोल करून घेवपाचें. हे पळय अशें. सो हे पळयात रोल करून घेतला हांवें आनी उदक दवरलां. जेन्ना तुमी उदीक दवरतले पळय बॉयल करपाक, एक धाकटोसो लिंबूचो तुकडो घालात. इफ तुमी ते घालना न्ही जाल्यार हांगा सायडीन अशें काळे पडटा आयदनाक. सो लिंबूचो एक धाकटोसो पीस घालात तुकडे. ओके, आतां उदकाक न्ही बरेंशें बॉयल हाडया. सो उदकाक न्ही बरें पळय बॉयल येयल्लें आसा. आतां दवरया आमी स्टीम करपाक. आनी हांवें न्ही हांगासर न्ही तेल लावन घेतलां हांगा सकयल. ओके, आनी हें आमकां न्ही एक 15-20 मिनटांनी बरें स्टीम करून घेवंक जाय. ओके, सो दवरता. आनी दाखयता तुमकां आयचे मेन्यू. हांगा आसा बटाट्याची भाजी आनी शिवाताक आनी रितिका खूब आवडटा दाळ केला मम्मी. ओके, चला. सो कोथंबीर वडी दवरला हांवें स्टीम जावपाक. एक 15-20 मिनटां दवरतलें हांव. आनी लास्ट विडियोन तुमकां म्हटलेलें हांवें जेन्ना रितिका फिवर येयल्ले पळय खूब जाणांनी न्ही म्हाका धाडलेले म्हणजे जेन्ना फिवर येताना कितें करूंक जाय. ओके, आनी त्या टायमार कितें जाता खबर आहा, जेन्ना भुरग्यांक कितें जालें न्ही घरान फिवर बी येयलें न्ही चड, तेन्ना कितें करूं कितें नाका अशें जाता. सगळें खबर आसता आमकां कितें करप तें, पण त्या टायमार कांय सुचना. ओके, सो खूब जाणांनी थोडेशे अशें म्हाका धाडला कमेंट जे म्हाका खबरूच ना, म्हणजे जेन्ना फिवर बी येताना अशें करूंक जाय म्हणून. सो म्हटलें हें तुमकांय शेअर करया. तर हांवें तुमकां म्हटलेलें एक व्लॉग करतलें म्हणून. इफ हांवें एक व्लॉग केलें न्ही तुमी तें आयकतले आनी कन्फ्यूज जातले. सो म्हटलें सदांच एक व्लॉगीन न्ही एक 3 कमेंट रीड करया, जे कोणे कोणे म्हाका धाडला पळय एक 3. ओके, सदांच. ओके, 1-2-3 अशें. ओके, मागीर तुमी कन्फ्युजन नाका हय न्ही. आनी तुमी मातशें लक्षान दवरून घ्या की कोणे कितें धाडला पळय तुमी करता आसतले आपल्या भुरग्याक बीन वो मेथड. सो आमी ट्राय करून पळोवया हय का. जेन्ना फिवर बी येता आमी हें ट्राय करून पळोवपाचें. सो फर्स्ट आसा रुपाली म्हणटा अडुळसा लिव्स बाथ इज गूड फॉर फिवर खंय. ओके, अशें रुपाली म्हणटा. तेन्ना फिवर बी येता पळय अडुळसा लिव्स. आतां अडुळसा लिव्स खंय मेळटा तें म्हाका खबर ना. ओके, आतां पळोवचें पडलें इफ अडुळसा लिव्स खंय मेळ्ळे बीन तुमी जेन्ना फिवर बी येता तेन्ना तांकां बाथ दिवपाचें. ओके, सो नेक्स्ट आसा EG बॉय म्हणून EJY बॉय अशें आसा नांव. एप्लाय विक्स अंडर हीज फीट अँड पूट हीज सॉक्स ऑन अँड मेक शुअर टू गिव हीम अ लॉट्स ऑफ वॉटर टू ड्रिंक. इट वील हेल्प फॉर फिवर टू रिड्यूस. ओके, तो असो म्हणटा फिटा कडेन म्हणजे पांया सकयल अशें बरें विक्स बीन घासूंक जाय. तें बी म्हाका कांयच खबर नासलेलें. सो जेन्ना फिवर बी येतना अशें करूंक जाय म्हणून. सो थँक्यू म्हणटा. सो नेक्स्ट टायम हें सगळें लक्षांत दवरता हांव. आनी लास्ट आसा लिविया फर्नांडीस. ते म्हणटा नेक्स्ट टायम फॉर फिवर अप्लाय कोकोनट फेणी, पूट ऑन हेड अँड एप्लाय फॉर होल बॉडी. फिवर वील डिक्रीज इमिजिएटली. सो हेंय म्हाका न्यू आसा. ओके, अशें म्हटलां की कोकोनट फेणी खंय मात तकले फूल बॉडीक बीन लावंक जाय जेन्ना फिवर येता तेन्ना. ओके, फिवर जेन्ना तेन्ना कमी येता खंय. ओके, सो हें आसा आयचे 3 जे कमेंट वाचला हांवें. नेक्स्ट टायम आनी नेक्स्ट विडियो आनी एक 3-4 अशें हांव रीड करतलें कळ्ळें. सो तुमी मातशें लक्षान दवरात कित्याक भुरग्यांक ताप येवप म्हटल्यार सामकें भंय सारकें. आनी ते बी दीस टायम अशें केन्ना ताका फिवर बी येता तेन्ना 100च्या वयर येयना. 100-99 अशें. पण दीस टायम ताका 2 दीस न्ही 103, 102 अशें दाखयतालें. म्हणजे सामकें भंय न्ही. आनी त्या टायमार सुचना हें कितें करप तें. म्हणजे भंयसो दिसता न्ही. सो आमी फक्त तकलें तें उदीक आनी तें कोलोजन तें घालताले ड्रॉप्स आनी दवरताले. सो आतां आमकां मातशें कळ्ळें. आतां मातशें आमगे अलर्ट रावंक जाय. ओके, सो हें तुमी लक्षान दवरात. ओके, चला. हांगासर न्ही जाल्लें आसा एक 20 मिनटां. ओके, गॅस बंद केला हांवें आनी हें बरें कूक जाल्लें आसा. ओके, तुमी जाल्यार चॅक करून पळोवंक शकता. हें पळय. ओके, शिजलेलें आसा बरें तें जाल्लें आहा. सो रोखडें ताका कट करप ना, मातशें थंड जावंक जाय. ओके, तो पर्यंत हांव धांपोवन दवरता कित्याक भितर स्टीम आसा अजून. सो जाल्यार आनीक तें मातशें बरें कूक जातलें. सो गॅस बंद केला आनी मागीर एक थोडेशें मातशें थंड जालें की मागीर हांव ताका कट करतलें. आनी कट करून जालें न्ही तुमी जाय जाल्यार फ्रिजीन तुमी ताका दवरूं शकता. सेम जशें आमी अळू वडी केल्ले तशें कट करून स्टीम करून कट करून तुमी फ्रिजीन दवरात बरें डब्यान घालून. आनी जेन्ना जाय तेन्ना 1-2 काडून ताका फ्राय करात. ओके, बरें लागता. सो रित्यू आयिल्लो आसा न्हांवपाक गेला आनी हांगा पळय हांवें कट करून दवरलां. हें पळयात बरें जालां. हें पळयात बेस्ट जाला. ओके, सो आतां कायल दवरलां हांवें फ्राय करपाक. ओके, एका फ्राय करून घेता बेगिना. सो हें पळयात हांगा कोथंबरी वडी बरें एका फ्राय करून घेतला. अशें न्ही क्रिस्पी आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी थोडेशें उरलां तें दवरतलें हांव फ्रिजीन. सो नेक्स्ट डे केन्ना तरी
रातची बीन पोया फ्राय करून खावपाचे. ओके, कोणाक कोरोना बी आसता न्ही कोथिंबीर वडी मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा, तुमकां ते खूब आवडटलें, बरें लागता. मी आता आयला पणजी, चड लोक नाही, जस्ट ऋतिका न्हीच घातले आनी येयले आमी ना तो येतलो. तो हे माझे फ्रेंड हसीना, आमी कॉलेजींनी वांगडा शिकताली आनी खूब तेंपानी मेळ्ळें म्हाका. हाय म्हण सगळ्यांक, हाय म्हण सगळ्यांक. खूब बरें दिसलें, खूब बरें दिसलें. आमी मेळपूच नासलें कॉलेज 11-12 परत न्ही 11-12 येयी सरलें हांव. 11-12 दाखून मेळटा म्हाका ग्रॅज्युएशन. 8-9 लगीन जालें, भुरगीं जालें, आतां मेळ्ळें आमी. येता आमगेर, आमगेर येता काय आमगेर येता आमगेर. ऋत्विक हा, ऋत्विक पंचदाखो हांवें हांगा ना. हें बरें आहा न्ही, हें बरें आहा. 4 एकूच कलर घेतो ना गो. हांव कितें 4च करूं हांवें. सेम घे, सेम घे. आनी होय बरो आहा, हे पळयात न्ही. घे ब्लू घे, होय बरो करूं, 4च करूं. हे बरें येयलां न्ही, पॉट टायप न्ही, पॉट ते घे. सो हें आसा 2 पीस 99, 2 पीस 99 आनी हें 99. 6 आहा न्ही, 6 आहा. हे घेता चिटकी, मातशें बरें फ्रेश आहा. वाल घेना ते ग्रीन कलर. आनी ते कशें गे? 103 घे दी 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 100 व्हडले पुतींग घाल. शिवाची फेवरेट आहे भाजी, म्हाका आवडना. हेजे भजी जातात, भजी भजी लास्ट टाइम गेले दाखय तुमकां भजी दे. चलो ओके. ब्लॅक लाइट हांगासर गांवठी ताती घेता हांगा या. ये 600 बसले 500 रुपये म्हाका दिता म्हणून जालें. बायक घेवन येयलो पळय हांव. हे बी 500 बायले घेवन येता सांगून हांव. तो फायनली मशरूम मेळ्ळे हा. हे पळयात कितें गे इल्लेशें घातला घाल गे. कितले घेतला? 2 वाटे घातले 2 वाटे घातला. सो फायनली म्हाका मेळ्ळे मशरूम, घेवन सोडले हांवें. 500 रुपया एक. फाल्यां येतले रेसिपी. हांव बसलें मशरूम विकपाक या माड्या पणजी. ए कितले वाटे? 600 रुपया. 1000 रुपया. सो फायनली म्हाका मशरूम मेळ्ळे. चल जालें एक काम. येतलो फाल्यां व्हिडिओ तुमकां. सकाळी येयल्लो हो. सकाळी आयले तेन्ना बारीक बरें आसलें खंय न्ही. आतां ती न्यू आतां हांवें घेतला पळय तिचे 7 येयला घेवन. तिचे मातशें बरें मोठे आहा. सो म्हटलें घेवया म्हटलें. ओके सदांच खंय येता 600 बाली कितले दिला आमकां ताणें 500. आतां आनी खूब येयला जालें तें आतां येयलें. आमकां बरें मेळ्ळें मातशें मोठें मेळ्ळें. आनी तिणें 600 म्हणटाली 600 500 करून दिलें तिणें. असो 1000 रुपया आसता वन टायम न्ही. हो ते म्हणून हांव फाटीं फुडें करतालें घेवपाक. 1000 रुपया म्हटलें असो वन टायम न्ही. एक रेसिपी शेअर करता हय का न्ही. सदां काय मेळना आमकां न्ही तेका लागून. सो येतलें फाल्यां रेसिपी. ओके सो ऋतुकाक न्ही गांवठी ताती घेतला हांवें 200 रुपया डझन. आनी ते बावल घेतला. फाल्यां तेका फाल्यां ताका सूप बीन करूंक जाय. मटन सूप ते बोन आसा न्ही ते सूप करून ते बावलान पिवपाचें. ओके सो आतां आमी चल्ला घरा. जालें आमचें सगळें काम. मेन मशरूमचें काम जालें.
ओके सो चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात. 10,000 जावपा येयला. कोणे कोणे करून आणि प्लीज प्लीज करात. थोडं तुल्ला चल ना कोणे करूना बी असताना चेक करा एकदा. सबस्क्राईब केला का ना ते करा. ओके चला आजचा ब्लॉग हांगा एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मिळूया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर, बाय.